कारवारा कोंकणी आणि कन्नड वाद वयर सरला। नगरपालिका वाठारांतल्या रस्त्यांचेर लायिल्ल्या कोंकणी भाशेंतल्या नांव तकट्यांक कन्नड रक्षणवादिकेच्या कार्यकर्त्यांनी काळे फासले। कारवार कोंकणी भाशीक व्हड संख्येन आशिल्ल्यान कारवार नगरपालिकेन आपल्या वाठारांतल्या वाड्यांचेर रस्त्यांचेर फलक कन्नड आणि कोंकणी भाशेन बरयल्ले। हांगसरल्या कोंकणी लोकांक समजुचे हे खातीर नगरपालिकेन कन्नड बरोबर कोंकणी भाशेन फलक बरयल्ले। ताका लागून कन्नड संघटनेच्या फुडाऱ्यांनी तिडक येवन नगरपालिके आड घोषणा दीत नांव तकट्यांक काळे फासले। कारवार नगरसभे बाबतीत आज एक बरे डिसिजन घेतला म्हणून हरकत ना। कित्याक काय म्हणल्यार कारवारा भितर मॅक्झिमम लोक कोंकणी उलयतात आनी तेन्ना काही कडेन अशे प्रॉब्लेम येतालो काय म्हणल्यार कन्नडान बोर्ड उरताले, कोंकणीन बोर्ड उरनाले। तेन्ना प्रॉब्लेम जातालो थोड्या लोकांक की रोड आयडेंटिफिकेशन, स्पेशली रोड खंय आशिल्लो तेन्ना की लोकांक कळनासलें खंयचो रोड कितें म्हणून घेवन त्या टायमाचेर नगरसभेन एक हें आयडेंटिफिकेशन करून घेवन कन्नड बरयला, कन्नडान बी बरयला। अशें न्ही की कर्नाटकांत कन्नड बरयलें ना, कन्नड बरेच बरोवन घेवन हिंगा लोकल लोक मॅक्झिमम कोंकणी उलयतात, लोकल मदर टंग मॅक्झिमम लोकांले कोंकणी आसात ते आयडेंटिफिकेशन करून घेवन कोंकण्यान आज एक बोर्ड बरोवन घेवन नगरसभेन हें अति उत्तम काम केलें म्हणून हरकत ना आजच्या दिसाक। कित्याक काय म्हणल्यार तुमी थोडे लोक उरतात की मराठी म्हणटा, मराठी न्ही हे लिपी मराठी, हिंदी, कोंकणी ही बरयतना सेम पण अर्थ वेगळे वेगळे टायप